गोवा लोकायुक्त कायद्याप्रमाण सगळ्या लोकप्रतिनिधींक दर वर्सा आपल्या मालमत्तेची आणि रिणाची माहिती लोकायुक्त कार्यालयाक दिवपाक जाय। मात गोंयांत आमदार सोडल्यार हेर लोकप्रतिनिधी ही माहिती लोकायुक्त कार्यालयाक दिनासतना रावतात। त्याच कायद्यांत माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान लोकप्रतिनिधींची नांवां जाहीर करपाचोय नेम आसा। शुक्रारा लोकायुक्त कार्यालयान मार्च 2024 वर्साची मालमत्ता आणि रिणाची माहिती दिवंक नाशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची नांवां दिसाळ्यांनी छापून हाडल्या। मार्च 2024चे आर्थीक वर्स सोंपा मेरेन मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची नांवां सगळ्या आमदारांनी माहिती दिल्ल्यान ह्या नोटीसीन एकाय आमदाराचें नांव ना। पणजे महानगरपालिकेच्या 30 मदल्या 20 नगरसेवकांनी आपली मालमत्ता जाहीर करूंक ना। ते भायर केपें, सांगे, पेडण्यां, कुडचडे आणि वाळपय नगरपालिकेच्या एकाय नगरसेवकान मालमत्ता जाहीर करूंक ना। सीसीपीचे 20 आणि हेर 13 नगरपालिकांचे मेळून वट्ट 169 नगरसेवकांनी मालमत्ताची माहिती दिवंक ना। जिल्लो पंचायत सदस्यांची तीच परिस्थिती। दोनूय जिल्लो पंचायतीचे मेळून 50 सदस्य, 50तल्या 17 जाणांनीच आपल्या मालमत्तेची माहिती लोकायुक्ताक दिल्या। उरिल्ल्या 33 जिल्लो पंचायत सदस्य म्हळ्यार 66% सदस्यांनी मालमत्ता जाहीर करूंक ना। उत्तर गोंयांत 25तल्या 21 जाणांनी म्हळ्यार 84% सदस्यांनी मालमत्ता जाहीर करूंक ना। दक्षिण गोंयांत 12 म्हळ्यार 48% सदस्यांनी मालमत्तेची माहिती दिवंक ना। मालमत्तेची माहिती दिवंक नाशिल्ल्या मदीं ग्रामपंचायतीच्या पंचांचो आंकडो सगळ्यांत चड। गोंयांत वट्ट 191 ल्हान व्हड पंचायती आसात। 191 पंचायतीचे मेळून सुमार 1,500 मायज पंच सदस्य। 191 पंचायती मदल्या फकत 3 पंचायतीच्या सगळ्या सदस्यांनी मालमत्तेची माहिती लोकायुक्ताक दिल्या। उरिल्ल्या 188 पंचायतीच्या पंच सदस्यांनी मालमत्तेची माहिती दिवंक ना। ते प्रमाण 98% आसा। नगरसेवक, जिल्लो पंचायत आणि पंचायत सदस्य मालमत्ता आणि रिणाची माहिती दिवपाक कित्याक फाटीफुडें जातात हें कळपाक मार्ग ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।